गोय पुलिसांच्या गुन्हा फाट्यान कळंगुटे धाड घालून 56 वर्साच्या डेव्हिड चेट्टियार हाका शिंदळकी व्यवसाय प्रकरणांत अटक केली। एके बायलेची सुटका केल्या। ह्या वेळार एके बायलेची सुटका करून तिका मेळशे बायल सुधार घरांत धाडून दिल्या। गुन्हा फाट्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण कळंगूट वाठारांत राजू नावाचो मनीस हेर वांगड्यांचे मजतीन शिंदळकी व्यवसाय चलत आशिल्ल्याची म्हायती गुन्हा फाट्याच्या एका अधिकाऱ्याक दिल्ली। ते प्रमाण गुन्हा फाट्याचे अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि उपअधीक्षक राजेश कुमार हांच्या मार्गदर्शनाखाला हवालदार कॉन्स्टेबल आणि हेर कर्मचाऱ्यांच्या पंगडान बुधवारा 24 मध्यान राती 11:05 ते बेरेस्तारा 25 1:15 या वेळान मुड्डो वाडो कळंगुटे हॉटेल डाऊनटाउना भायर सांपळो रचलो। ह्याच वेळार पंगडान बनावट गिरायका वरवीं राजू हांचे कडेन संपर्क साधून एके बायलेची मागणी केली। उपरांत तारिले प्रमाण डेव्हिड चेट्टियार हो एके बायलेक घेवन थंय आपलो तेन्ना गुन्हा फाट्यान ताका दाब्यान घेवन उपरांत ताका अटक केली। काल रातच्या वेळार मुड्डावाडो कलंगूट हांगासर एका हॉटेलाचेर वेश्य व्यवसाय चालू असताना क्रायम ब्रांचीन धाड घातली। वेश्य व्यवसाय करता असताना जो आरोपी आसा डेव्हिड चेट्टियार वो 56 वर्साचो रावपी उकासा ह्या गावात आणि क्रायम ब्रांचीन डेव्हिड हाका अटक केल्ली आसा आणि ह्या व्यवसायान बळी पडलेले एक चलयेची क्रायम ब्रांचीन सुटका केल्ली आसा। या सगळ्याचेर सध्या तपास सुरू आसा आणि क्रायम ब्रांच हाचेर लक्ष दीत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।